उबार दोंगरार पेद्रूक आणि आपल्या आनी दोगांशी सांक जाकोबाक आणि जुवांक आपोवन वेल्लो जेजू त्याच दोंगरार रुपांतर जाता. ते सर्व एक अप्रूप आणि विशेष अनुभवाक साक्ष जातात. जेजू संगी एलिया आणि मोइजेक पळयल्लो पेद्रू कितेंगी तोंडाक आयिल्लें उलयता. सुवार्थेगरच सांगता तशें ताका कितें सांगचें म्हणून कळोंक नासलें. निजायकी पळयल्यार आपोस्तोल पेद्रून कांय सांगची गरज नासली. ताका थंयसर वेल्लो कांय सांगूंक न्हय, बगर ताणें आयकूंक जाय म्हूण सांगूंक. कित्याक जेजू रुपांतर जाल्ले वेळी तांकां वेडो घाल्ल्या कुपांत तावन असो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. वय देखूनच पेद्रून कांय सांगची गरज ना. ताणें जेजूक आयकूंक जाय. ताचे संगी आमी सर्वांनी कुपांत तावन ताळो आयकताच थंय जेजू सोडून न्हू हेर कोणीय दिसलो ना. दिसची गरजय ना. जेजू दिसल्यार पुरो. कित्याक त्या ताळ्यान सांगलेल्या प्रमाणे तांणी जेजूक मात्र आयकूंक जाय. आयचे सुवार्थेंतली गजाल एक दैवीक उगडापणाक इंबू दिता आसता पोरण्या सोल्ल्याच्या प्रवाद्यांचो प्रतिनिधी एलिया आणि सगळ्या नियमशास्त्राचो प्रतिनिधी मोइजे हांचे जेजू संगी दिसप, जेजू थंय सगळीं प्रवाद्यांची उतरां आनी नियमशास्त्र संपूर्णतायेक पावलां म्हणलें स्पश्ट करता. दैवीक अनुभव उलोवंक सांगना, बगर जेजूक आयकूंक सांगता. हो अनुभव जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्या वेळार जेजूच्या शिसांक संपूर्ण समजतलो आणि त्या उपरांत ते त्याच अनुभवा विशांत उलयतले. जेजूच्या रुपांतराचो अनुभव शिसांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवाचें मीठ पळयोवंक दिता म्हळ्यार चूक जावची ना. सुवार्थेकार मात्र हे दोनी अनुभव आमकां विवरण आयकूंकी आनी उलोवंकी आपयता.